मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हयनो आसलो सप्टेंबर आनी तुमकां खबर आसतली की ह्या म्हयन्यांत भायल्या देशांनी कॉलेजींतलें नवें वर्स सुरू जाता. अशें घडलें एके कॉलेजींत, जे कॉलेजींत तत्वज्ञान शिकयताले. एक प्रोफेसर आपल्या वर्गांत भितर सरलो आनी क्लास सुरू करचे आदीं ते लोकांक, ते विद्यार्थ्यांक एक प्रश्न विचारलें. जेन्ना जेजू हें नांव तुमच्या कानार पडटा तेन्ना तुमच्या मनान कसलो विचार येता? When you hear the word Jesus, what thought does come into your mind? सगळ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या कागदार जो विचार त्या वेळा आयलो तो बरयलो. आनी मागीर हे प्रोफेसरान आपली क्लास सुरू केली. घरा पावतच ताणें ही सगळीं कागदां उगडलीं आनी वाचूंक लागलो जोण एकल्याचो विचार. आनी एकल्यान अशें बरयल्लें इंग्लिशींत PROFIT, प्रॉफीट. ताचें मन आसलें प्रवादी, PROPHET. पण ताणें बरयलें फायदो. कितें जायत? मागीर ताणें दुसऱ्या कोणी विचारलें, ओ मनीस कोण? ओ विद्यार्थी कोण? आनी ताका सांगलें, ओ विद्यार्थी एक बिझनसमॅन. ताच्या मनान फकूच एक वाचलें, फायदो फायदो आनी फायदो. ताणें बरयलें फायदो. ताच्या मनान आसलें प्रॉफीट, पण आयलें दुसरें उतर. म्हाका भाव भयणीनो, आज पयलें वाचपाक आनी दुसरें वाचपाक प्रवादाची खबर आयकल्या. पयलें वाचपाक आयकल्या प्रवादी एसेकलाची. आनी हे वेळार सगळीं पोरसां आसली बेबुलन ह्या गांवांत खैदी आसलेत. सरस्वत तांचेच मदलो एकल्याक विचून काडटा, ताका प्रवादी करता, एझेकियल. आनी आयकलां सरस्वत ताका धाडटा आपल्या लोकां मदें, वच आनी तांकां म्हजो संदेश दी. पूण लोक पोरसा तो संदेश आयकुना. कितें म्हणटा, तो आमच्या मदलो, आमी ताका वळखता, ताका शाणेपण कसलें आयलें जाय. हेंच आयकलां आमी शुभ वर्तमानांत. जेजू आपल्याच गांव घरा गेलो आनी सोनवार दिसा सोय प्रमाणे तो देव मंदिरांत गेलो आनी शिकोवंक लागलो. आनी आमी आयकलां शेवटाक लोकांन तांचेर भावार धरूंक ना, देखून जेजूक त्या गांवांत मिलाग्री करूंक जावंक ना. कित्याक जायत? ते लोक म्हणटा, ओ आमच्या मदलो, तो तेवोय, तो मारयेचो पूत, तो नाजरेच्या गांवांचो, म्हणजे तांचोच मदलो म्हणटात. हो गांव नाजरेत त्या वेळार थंय धाकलो गांव आसलो. आमी आयकलां मागीर नातालांत म्हणलें, वॉट गूड कॅन कम फ्रॉम नाजरेत? ह्या गांवांनी कितें बरेंपण येता? देखून सो लोक जेजू एक प्रवादी हो देवाचो पूत म्हूण ओळखूंक घेवन नासलो. कित्याक म्हणटा, हो आमचोच, कसलें गिन्यान, कोणें हाका गिन्यान दिलें? बाबा अशेंच घडटात आमच्या जिवितांत. आमी जायती वेळी मिसा भितर वांटोक येता, देव वयता देव मंदिरांत आनी म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक आमकां येता, खूब फावटी वाचलां, नियाळ केलां. आमचो बावाट जायते फावटी हालता. जेन्ना आमी देवा लागीं कितें मागता, देव आमकां दिना जायत. कित्याक? आमचो बावाट हाल्लेलो आसा. आमी म्हणटा हें सदांचेंच, आमी सदां मागता, इगोर्जी वेता, कपेलां वेता, घरा बसून मागता. एक संवय जाल्ली आसा म्हणटा ओळख चड आसा. देखून आमचो भावार सारकोच आलेलो आसता. आमी देवाच्या भावार दवरिना. देखून देवाक आमच्या जिवितांत विस्मितां करूंक जायना. आमचे भावात ताचेर ना.
जशें नजरेच्या लोकांनी म्हणलें हो आमचो वळखीचो तसो आमचे जायत खूब खूब वळख जाल्या. देखून आमी एक भाशेन म्हणटा देव आमचोच जायत सारकें देव आमचोच, पण आमचो भावात कितलो आसा जायत आमी जायते फावटी अपमान करता. जशें ह्या लोकान देवचो अपमान केलो. तो आज खास आमी विचार करुया. जायते फावटी आमी भावार्थान मागता देव आमकां कित्याक दिना जायत. तशेंच जेन्ना एक आमच्या गांवांत नवो प्रवादी येता, नवो प्रवचन करता, आमी कितें म्हणटा तो आमचोच म्हणटा. आमी मन काळीज उक्तें धरून ताचें आयकता. तस खास आमी आजच्या दिसा विचार करुया. आमी जावन एकलो आपल्या गांवांत संस्थेंत कुटुंबाक एक नवो प्रवादी भिजून काडलो आसा आनी आमचे जिणे वरवीं आमी देवाचे संदेशकार जावंक पावता.